येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजणेच्या मसुद्यावेल्यान निलेश काब्राला काडलो घाम. नुस्तेकारांची पोटां मारतल्यो CZMPंतल्यो त्रुटी, विरोधी पक्षाचो आरोप. दियात सुचोवण्यो, केस टू केस तत्वार जातली दुरुस्ती, म्हणटा निलेश काब्राल. इकॉनॉमिक सेलान उखल्ल्यो 5 जाणांच्यो गुठल्यो. सुमार 17 कोटींक फटयले 2,500 गुंतवणूकदारांक. गोंयच्यो हेरिटेज सायटी गेल्यात भायल्या लोकांच्या हातांत. विरोधकांनी आयज विधानसभेत घातलो बोळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोटींच्या गुंतवणूक फटवणूक प्रकरणात हात असलेल्या रंजिता एंटरप्रायझीस इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या 5 जाणांक इकॉनॉमिक सेलान अटक केल्या. आरोपींनी सुमार 2,500 गुंतवणूकदारांक फटोवन 17 कोटी रुपयांची मालमत्ता दवरल्या असो तांचेर आरोप आसा. कंपनीच्या मालकांक गुजरातांत अटक केल्या, जंय ते पयशे घेवन पळून गेल्ले. तशेंच 3 कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. सगळ्या 5 जाणांक मडगांव जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत हाजीर करून 28 जुलय मेरेन पुलिसांच्या ताब्यांत दवरतले. गुंतवणूकदारांतल्या एका अब्दुल सत्तरान कितें सांगलें तें आयकात. एक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आशिल्ली रंजिता एंटरप्रायझीस. तातूंत आमी सगळे इन्वेस्ट केल्ले. तातूंत तुका ओनर मेन आसा तो जय गोयल अलॉंग विथ 5 अदर पार्टनर्स. तुजे पार्टनर्स आशिल्ले. तितून कितें आमकां तेमी इन्वेस्टमेंटाचेर पर लाखाचेर 30%, 10%, 20% अशें तेंगेले स्कीम आशिल्ले. सो आमी सगळ्यांक अरावंड 2,500 आमचे तेंगेले कस्टमर आसा. आमचे सगळे आमी इन्वेस्ट केला तातूंत ते सगळे. सो टोटल एक 16 करोड कितें टोटल जाल्ले अमावंट. सो तो 16 लास्ट मंथाक तो नाच जालो. मागीर ओनर आसा पळय नाच जालो. मागीर आमी EOC वचून कंप्लेन जाली थिंगा. मागीर तो आमचो एक PI आसा EOCचो रजा शेख म्हणून. तेणें एक 15 दिसान ताका धरून हाडलो. मागीर तो आशिल्लो गुजरातान. मेन जो आसा पळय तो गुजरातान आशिल्लो. सो तांकां वचोन ताका आनी तेगे बायलेक धरून हाडला. तांकां पयलें हाडिल्लें. अलॉंग विथ ते 5 पार्टनर आशिल्ले पळय तेंगे हियरींग म्हाका दिसता रिमांडाक घेतला PI रजा शेखान. सो कितें मागता तुमी आतां? सर आमी सरकारा कडेन मागता की आमचे खबर आसा सर तुका हे दिसान आतां कोरोना. मागीर आतां सगळे आमच्या बिझनस बी आसा पळय सगळे डावन चलता. आनी ते आमी आसा पळय कामगार आमी सगळे डेली वेजीस. सो हांव कितें मागता कोर्टा कडेन मागता की आमचे कितें आसा पळय सगळे पयशाचे आमचे कितें जाता ते मातशें हे करून दिवपाचें. सरकारा कडेन मागता हांव. आनी PI रजा शेख आसा पळय ताचे कडेन मागता कितें आसा ते प्रोसेस करून आमचे बेगींतल्या बेगीन. कित्याक सगळे आमी आतां बेकार आसा साहेब. अरेस्ट केला अंडर इकॉनॉमिकल सेल क्राइम नंबर 5 and they have got 8 days remand. Thank you very much. मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ही घडणूक उजवाडाक आयिल्ल्याची म्हायती पेडेस्तांच्या वकिलान दिली. पूण कागाळ दाखल करपाचे जायते यत्न केले पूण पुलिसांनी ती करूंक ना. 8 जुनाक पत्रकार परिशदे उपरांतच ही केस नोंद जाली. आयकात वकिलाचें म्हणणें. 28 तारखेक मे म्हयन्याच्या हे क्लायंट्स आमच्या ऑफिसान आयले along with some investors. And we were told by the investors that they were being duped by one Mr. Jaykumar Gohil. So we filed a complaint before Margaon Town Police Station. जेन्ना आमी इनिशियली आशिल्ले तेन्ना आमी मारगांव टावन पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली. 2 जुनाक आमची मडगांव टावनान कंप्लेन घेतली ना. Then subsequently what we did was on 3rd we sent a registered AD to Margaon Town Station and subsequently on 8th we sent it to EOC. So EOC 8th आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो. 8th प्रेस कॉन्फरन्स घेतकीर एवरीबडी कम्स इन टू पिक्चर सडनली की प्रेसा मुखार कित्याक गेले इतले कित्याक करपाचेले. सेम पुलीस जे आमकां तेन्ना सांगताले की कांय ना आमी कांय करपाक शकनात हें ना तें ना. 11 तारखेक जशें प्रेस कॉन्फरन्साचो सगळे जशें फ्लॅश जालें immediately the very next day or same day this offence comes to be registered. This is something that is very shocking. मागीर मुखार we were continuously cooperating with the police. आमी वचून मेळून कंटिन्युअसली तांचे बरोबर आशिल्ले. जयकुमार गोहिल गुजरात आशिल्लो. We were the one to disclose the place of hideout of Mr. Gohil. We were the one to go accompany the police along with the PI, the IO and get Mr. Gohil down to Goa. इतलें सगळें करून
आनी कंटिन्यूइंग विथ सो मेनी थिंग्स आमी विक्टीम म्हूण आमी सांगले. हांव अशें म्हणना आमी विक्टीम काय ना तें आमी ठरोवपी न्ही, इन्व्हेस्टिगेशनां ठरोव. पूण द वर्स्ट थिंग इज डिस्पायट ऑफ सो मच ऑफ फॉलोअप, सो मच ऑफ हेल्प, अल्टिमेटली काल सांजचे आमकां अरेस्ट जाता. दिस इज व्हेरी. अटक केल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यां कडेन आमचो बातमीदार उलयलो. आयकात. मेरा लड़का वो लोग के पास काम कर रहा था तो वो ऐसा फंसाता है करके उसको मालूम भी नहीं था. बहुत विश्वास किया था उसके पास, विश्वास मतलब जान से ही विश्वास किया. घर का लोग का ऊपर विश्वास नहीं था, उसका ऊपर इतना विश्वास किया था. तो फिर उसका ऊपर विश्वास करके उसके पास था थोड़ा दिन के लिए. बाद में घर भी आता था जाता था, लेकिन ऐसा भागता हो लेके ऐसा भाग जाता करके उसको पता नहीं चलता था, मालूम नहीं था. फोन करके भी बोला था उसने, मैं आएगा और कस्टमर ले और तू बिजनेस चला, ऐसा करके बोलता था उसको. बोल के इतना भरोसा किया था उसका ऊपर. बीबी भी बोलती थी, वो भी बोलती थी, वो भी बोलता था. खाया वो कमाया, काम किया, उसके हाथ में वो पैसा भी नहीं दिया उसने. साल 2 साल का, 1 साल का पैसा भी नहीं दिया, घर पे भी नहीं लाया, कमा के हम लोग को दिया भी नहीं, 1 रुपया भी खाया नहीं हम उसका. और हमारा ही पैसा लिया और वो वापस हम लोग को ऊपर धमकी देके हमारा ही बच्चा लोग को अरेस्ट किया. बोला तो क्या बोलने. लड़का उधर जाके उसको लेके आया पकड़ के, और इतना खर्चा करके लेके आया, फिर भी उसको उठा के अंदर डाल दिया. ये क्या किस बात के लिए डाला? क्या अभी क्या हुआ? बच्चा लोग को उठा के अंदर डाला. अब इतना पैसा लेके भी गया और रोज कस्टमर हमारा घर में आते हैं. हम लोग का सुसाइड करने का जीना मुश्किल हो गया. ये हो गया हम लोगों को. खाया नहीं पिया नहीं, कुछ भी नहीं किया. हमारे बच्चा लोग को लेके गया, वो लोग कुछ किया ही नहीं. इतना दूर से वो उसको ढूंढ के लेके आके पुलिस स्टेशन में हाजिर किया और पुलिस लोग ही वो लोगों को अरेस्ट किया. किस बात के लिए अरेस्ट किया? वो लोग खाया क्या? पैसा नहीं ना. फिर अभी गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ह्या रस्त्यांनी भोवन भोवन आमची कमरां सुद्दां मोडून गेली. टॅक्स घेतात, बरो रस्तो दिवपाक कळना, मडकय एके कडेन रस्तो ना. रस्त्यांक लागून भेंड मोडलेलो बांदोडेचो तुळशीदास रघु नायक सांगता. इतलेंच सांगून तो ओगी रावना. PWD मंत्र्यान घरा बसून सांगपाचें ना, तेणें मडकय येवन रस्त्यांची अवतिकाय पळोवची आनी मागीरच उलोवचें अशें आवाहनय तो करता. कांय तेंपा आदीं मुख्यमंत्र्यान गोंय खड्डेमुक्त करपाचें आव्हान स्विकारिल्लें. त्या उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्र्यान रस्ते चकाचक करतले अशें उतर दिल्लें. डांबराचे पॅच घालपाची 2 मशिनां येतली म्हणिल्लें. पूण रस्त्याची रडकता थांबून थांबना. रस्त्याचे अवतिकायेचेर सगळीच कडेन बोवाळ चल्ला. मडकयच्या रस्त्यांची अवतिकाय पळोवन भेंड मोडून घेतिल्लो तुळशीदास नायक भौशीक मंत्र्याक आपल्या गांवांतले खड्डे पळोवपाचें थेट आव्हानच दिता. आयकात तेका. भोंवपाचें ना, इतली पयस रावतात, वर्सान 7-8 वर्सां जाल्यार आमी हाल काडटात रस्त्याचेर. म्हणजे हे रस्त्यांनी भोंवून आमची कमरां सुद्दां मोडून गेली पळय. ह्या ते मनके आसा काय ती कितें म्हाका खबर ना, पूण हे रस्ते आमच्यांनी पळोवपाक नवताल्या आनी ती शवरेज म्हणून घातल्या. ते शवरेजीचे आनी कितें तर अर्थूच ना ताका. ते सदां उठून येवन फोडटा. तेन्ना हे रस्ते हे सरकारान बेगीन करचे. आमचे टॅक्स घेता, गाडी घेवन भोंवपाचें ना. प्रत्येक मडकय जाले एके कडेन एक रस्तो ना, गाडी चलोवपाचीच ना. आतां फोंडे साकून पळय घरा बांदोड साकून घरा येता म्हणल्यार आमकां हांगा अर्द वर लागता. इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. एकूय रस्तो धरना. आतां हायवे बरो केला, कितें प्रश्न ना, पूण आमचो मडकय आनी हे फोड्या भितरले रस्ते आसा न्हू, दागान आनी सामकें भोंवपाचेंच ना. ते सरकारान केन्ना करचें तें आमकां सांगचें मातशें. हाजेर पळोवपा नजो सरकार आसा काय जिवंत मेलो तोय आमकां खबर ना. कळ्ळें तुका? PWD मिनिस्टर म्हणटा कितें सगळे रस्ते सारके आहात. मिनिस्टर आसा तेणें येवन पळोवचें वता. कळ्ळें तुका? तेणें घरान बसून सांगपाचें ना. तेणें मडकय हांगा कुडचड्यार केले आसतले आनी आमच्या फोंड्यान कांय जावना. तेणें मडकय सगळे रस्ते पळोवचे आनी सांगचे उलोवचे. ते गाडी सुद्दां चलोवपाची इतली परिस्थिती ना. सगळे खड्डे. शवरेजी येयले, शवरेजीन तें काम केलां, सगळे वाट लावन उडयलां. परत ते कांय तेजेर पॅच सुद्दां मारलेना. व्हाळ म्हणल्यार व्हाळ, शवरेजीवाल्यांनी तो व्हाळ सगळो फुलयला. उदक सगळें वयल्या लोकांच्या घरां पावलें. फाटलीं सगळ्या घरां पावलें आनी सगळो व्हाळ पिडेर करून येयलो. आमी सगळ्यांक सांगलें, कोण आयकना. कितें पंजाब म्युन्सिपाल्टी गेले,
थंय आमकां येयल्या एक वटेच्यान निवळ केल्या एक सायडीच्यान कांय केलें ना तेणें आनी हो रस्तो तरी सामको लोकांक कोण स्कुटीन पडटा हांगा फाटल्या दिसा 2 जाण पडले ते आनी हे खड्डे तरी ते कशेंच पुरोवपाक तयार ना ते आमचे सगळे स्कुटरी काबार जाल्यो गाडी काबार जाल्या कितें आनी कितें आमी आतां करपाचें कितें आनी कोणा फुडें वचपाचें सद्याक आतां जागा आसा रस्तो जो आसा तो सारको पिड्यार जाल्लो आसा सिवरेजी काम केल्लें सारो रस्तो पिड्यार जाल्लो आसा हांगा फोंड्यांत न्ही कोवळे पिड्यारला बांगोड्या रस्ते पिड्यारला आसा सगळे जे फोंड्या खंयी वच रस्ते म्हणटा जे फायर ब्रिगेडी ऑपोजीट आहा ते फोंडा थंय रस्तो पिड्यार जाला रस्त्याची परिस्थिती सारकी वायट जाल्ल्या आनी लोक अशें म्हणटात की आपली भेणसून म्हणलें आसा आनी हो जो रोड आहा हो मेन रोड जो आहा तो दुर्बाट वता कोवळे वता तळावले वता जे मेन जे विलेजी वचपाचो रोड हो मेन फोंड्या वचपाचो आनी हेच रोडार जर अशी इतली जाला जाल्यार लोकांचो डिमांड इतलो आसा की बेगीन ते पोटवला ते पुरोवचे आनी लोकांक रस्तो सारको करून दिवचो गोवा शिवाजी कृष्णा नायक फोंडेच्यान दर्यादेग वाठार व्यवस्थापन येवजणेच्या मसुद्याचेर बुधवारा विरोधी पक्षान पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाक धारेर धरलो सीझेडएमपीतल्यो त्रुटी नुस्तेमारांची पोटां मारतली असो आरोप विरोधी पक्षान केलो हे येवजणेचेर परत एकदा नदर मारची अशें मागलें तेचेर निलेश काब्रालान सांगलें लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो दिव्य येतात केस टू केस तत्वार दुरुस्ती जातली टिकाऊ दर्यादेगेवेल्या वेवस्थापनाक राष्ट्रीय केंद्रान केल्ली येवजण हवाई सर्वेक्षणाचेर आदारीत आसा तातूंत खूब विसंगती आसात पुराय दक्षिण गोंय दर्यादेग रेवेचे दोंगर म्हण दाखयल्यात जाल्यार उत्तर गोंयांत रेवेच्या दोंगरांचो कसलोच उल्लेख ना साळ न्हंयलेगीत बंदर मर्यादे खाला दाखयल्यात मॅपांत व्हड हॉटेलां दाखयल्यात जाल्यार फिशरमॅन वेलिंग्स वगळ्यात हो नुस्तेमारांचेर केल्लो अन्याय सरकारान NCSCM काडून उडोवपाचो CZMP खातीर नवी फर्म नेमची विरोधी पक्षांनी मागला एअरपोर्ट वता मोपा बीच बेल्ट आहा तो कंप्लीट सँड दिवन करप कितें आनी नॉर्थ गोवान सँड दिवनूच ना स्पीकर सर येदी व्हडले कलंगूट कांदोली सँड दिवनूच ना सगळे साश्टीनूच आयले सगळे सावथ गोवानूच सँड दिवन दिसता काणकोणा तुमी वचा स्पीकर सर काणकोण डेव्हलप करपाक नाका तुमकां कितें आहा थंय सगळे सँड दिवन दिसता तुका सर सँड दिवनूच दाखयले नुस्तेकार फाल्यां वता तो खोप घालता ती इल्लीगल जाता जो बीच बेल्ट लायता तें इल्लीगल जाता सँड दिवनाचे प्रमाणे सो ते रिविजीट करा हें आमी उलयतात NCSM 3,07,000 दाखयले सर आफ्टर एक्सपर्ट मेंबर वी आर स्टील ऑपोजिंग दॅट इट इज नॉट करेक्ट वी आर ऑपोजिंग दॅट स्पीकर सर we have to have the opportunity to revisit as what he has said. We have written to them and that is what we are going to do, speaker sir, that case to case basis whenever it is happening we have written it very clearly that if there is a complaint NCSM is also there are complaints, various complaints to go to NCSM, various complaints have gone to the CRZ central authority, various complaints have gone to MOFC at the center and at the environment department here, speaker sir. So there are a lot of complaints which have not been adhered to. आज ही रिवर साल जी जाला कॅप्टन ऑफ पोर्टाक राखपाक दिल्ली पूण कॅप्टन ऑफ पोर्टान ती नॅशनलायज केल्या आनी ती विकून दिल्या आनी आयज त्या लोकांचेर जे फिशरमॅन लोकल्स आहा ताचेर सामकी भिरांत आयल्या कित्याक तेजेर त्यो एक्टिविटी ज्यो जातल्यो तांचेर बंद पडटल्यो म्हणून When there is an error, don't you think that it is appropriate that you ask them just to rectify those errors? But it looks like they send us fresh quotation to make this. You don't pay them more if they have done an error and it's their fault. You are admitting it is their fault. खोपटी आसा जावं आनी कितें नेट मांडपाक आसा हें नोटिफाय जाल्लेच ना व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां नोटिफाय जाल्लीं आसा म्हटल्यार हॉटेलांनी जें कन्स्ट्रक्शन केलां तें दिसता थंय बट आमचे जितले बारीक बारीक कितें खोपट्यो आसा मिन्स ते जा म्हणटा हें दिसत ना Don't we think that as a state we should understand that if there are so many errors, so much of opposition for not so appropriate job done, not done in the state over here, then don't you think that we should cancel NCSCM this entire contract and look for someone more better qualified, more better engineered rather than going and staying with this? कित्याक इतल्यान चालूच आहा हें wrong तें wrong परत वयर सकल. So I think we should look for a fresh approach for a better company who can get a better job over done. रिकन्स्ट्रक्ट करून घाली रिपेर ना रिपेर घेवन मागीर रिकन्स्ट्रक्ट करता कॉन्ट्री कोर्टान वयता आनी स्टॉप करता. तूं अर्बन करून घेतलें मरे. स्पीकर सर हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता आतां केन्नासून हो प्लॅन चालूच आहा. कोर्ट वॉज मॉनिटरींग कोणाची सॅलरी बसून आडयल्ली सेक्रेटरी एनवायरमेंटाची सॅलरी बसून आडयल्ली ह्या कारणांक लागून पूण अजून पासून आमी सिरियस ना. गोवा 365 खातीर पर्वरेशान श्यामचारी. वीज विभागाक फावना बोड्डे मडगांवां स्ट्रीट लायटी पेटना.
डिपार्टमेंटा कडेन एईचो फोन नंबर ना, कॉल केल्यार फोन उखलिना. काळखाचो फायदो घेवन चोर हात की सफाई करतात. वीज खात्याचो गोंधळाचो कारभार करप तरी कितें? थळाव्यांक प्रश्न पडलाच. बोड्डेच्या नगरसेवकाकय हो प्रश्न सतायता. उदक, रस्ते, वीज ह्यो नागरिकांच्यो फकत मुळाव्यो गरजोच न्हू, मुळावो हक्क लेगीत. पूण गोंयच्या वीज खात्याच्या वीज विभागाची घाळपणां सेगीत उक्ताडार येत आसात. हो मडगांव बोड्डेचो वाठार, पालिका वॉर्ड नंबर 10. फाटले कितलेशेच दीस जाले स्ट्रीट लायटी पेटनाशिल्ल्यान काळखाचें राज्य जावन रावलां. थळाव्यांच्यो साबार कागाळी वीज विभागा मेरेन पावल्यात, पूण यंत्रणा पेटना. चोरांक अच्छे दिन येवपाची ही कामां. आयकात ह्या वॉर्डाचो नगरसेवक वितोरीन तावारिसाक. आमगे पळय हिंगा लायट ना, 2-3 वीक जाले ह्या बिल्डिंगा कडेन लायट पेटना आनी पळय ह्या रस्त्यारूय लायट पेटना. पण हांवें डिपार्टमेंटाक आतां 2 वीक जाले हांव तांकां सांगता लायट पेटना, मातशें कोणाकय धाड. ते म्हणपाक मनीस ना पण धाडटा म्हणून तेणें आयज पर्यंत धाडना. आतां आयज हांवें परते संजय पळय आंगले म्हण तेका येयी तें गेल्या नंबर घेवन फोन मारलो. तेका नंबर विचारल्या तो डिपार्टमेंटाचो तो म्हाका सांगता तेका नंबर खबर ना ते गेलो. आतां ह्या डिपार्टमेंटाच्या मनशान जर तेंगेले नंबर खबर ना जाल्यार ते थिंग कितें आहा म्हण म्हाका खबर ना ते कंट्रोल रुमाक. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां पयलीं पळय हिंगा कोण यंगस्टर्स खंय कोण थिंग येवन हें करताले राती एकाक ते बिल्डिंगेकल्यान कोण लायट पेटयली आनी मागीर ते धांवले. तशें हांगा पळय पेट्रोलूय चडटाय. आतां म्हाका दिसता फक्त आतां थंय एक जेई आहा हरीश म्हणून, फक्त तो एकलोच फोन रिसीव करता आनी कोण माट्टीन म्हण आहा तेका फोन मारल्यार तेका फोनूय मेळना. तेका जेवणा वेळार कर, खंयच्या वेळार पेज जेवपाक वयता तो खंय वयता, कोण खंयच्या टायमार च्या पिवपाक वयता ते कांय खबर आसना. कित्याक तो फोन रिसीव करना. म्हाका रिकॉर्ड आहा पळय फोना हितून सगळ्यांनी आनी रिकॉर्डिंगूय करून दवरला. सो आतां मम्गे तांकां रिक्वेस्ट केलो आतां तांकां धाड म्हणून. इतले दीस जाले तो म्हणटा म्हाका सोमारा धाडटा म्हण. आयज मंगळार जालो, आयजूय ते ना आतां कोण एकलो उजवाडाकय येयला ना. सो म्हाका दिसता हेणी एक्शन घेवपा जाय. कित्याक हे पळय रॉबरी चोरी जायत आहा हिंगा आनी हिंगा एक जाल म्हणटकच हिंग सारको काडूंक जाता. आयज हिंग शॉप आहा हे पळय लोकांगे हें आहा कटन्सा शॉप आहा, गाडी आसताय. सो म्हाका दिसता तेणी हेजेर एक्शन घेवपा जाय. वीज विभागाच्या गोंधळाचेर थळाव्यांनी उजवाड घातलो. कितलेशेच दीस जाले गुप्प काळखांत राती सारतात. काळोख पातळ असो पळोवन चोर हात की सफाई करपाक भोंवतात. फाल्यां काळखांत आमकांय उखलून व्हेल्यार कळपाक ना. आयकात मॅन्युअल आनी वॉरेन लोबोक. वॉर्ड नंबर 10चो वोटर हें आतां भितोरीन बाबान सांगलां कावन्सिलरान म्हज्या ही हकिकत हांवें चोयल्या. म्हजी घर थिंगाच आनीक हें आमचें चर्च आहा थिंगा फाटल्यान ती पांड आहा थिंगा स्ट्रीट लायट कांय ना. आनीक चोरी जाल्या, व्हडली चोरी जाल्या थिंगा. आनीक हें कितें चल्लां काय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हें सगळें चल्लां कितें तें म्हाका कांय खबर ना. आमकांय त्रास जाता. आमकांय सेक्युरिटी इशना. म्हाका जाल्यार दिसता सेक्युरिटी इशना. आमकां गाडी आहाय कितें मोटरसायकल आहा, 4 व्हिलर आहाय, हें आहाय तें आहाय, पेट्रोल चोरता हें चोरता आनी कितें चोरून आनी आमचें घर देखून लुटून मागीर वचपाची असली परिस्थिती ही उलयल्यार हें जाता. हें कितें पूण एक्शन घेवंक जाय. हे कितें न्हिदलोले आहा हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. फोन केल्यार फोन उठायना हे. काल राती को एक एक्सिडेंट जालोलो एंड वन फेलो इज कमिंग नो एंट्री ऑब्वियसली. पूण if there are street lights obviously they can see कोणी मारल्या that fellow hit. I could see it from my balcony and that fellow just ran away. But if there are street lights and आमगे गाडी आहा expensive cars are parked, somebody comes bangs the car and गेलो, even you won't even know even if there are security cameras काय जावपाना. Robbery can happen, anything can anybody can take anything. कोण स्क्रॅच मारपा जाता कोणा कळटले. हाऊ यू आर सपोज टू नो हू इज. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 5 म्हयन्यांत मायनी सुरू जावं येतात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगतकच बऱ्याच मळांचेर आशेची किरणां फाकली. आतां बार्जवाले फुडें येयल्यात. ते सांगतात ट्रका प्रमाण बार्जींची अवतिकाय जाल्या. पयशे नात देखून दुरुस्ती काम तशेंच उरलां. सरकाराक बार्जींची गरज पडटली तेन्ना हाती कडेन बार्जीच आसच्यो नात. बार्ज संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान सांगलें. राज्यांत खणी बेगीनच सुरू जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें खरें, पूण बरोच ते बार्जी बंद आशिल्ल्यान तांची अवतिकाय जाल्या. खण वेव्हार सुरू जातले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक आमी येवकार दितात, पूण माल व्हरपाचो जालो जाल्यार ट्रक पावचे नात. बार्जीचो आदार घेवचोच पडटलो.
बार्जींचे दुरुस्तेक सरकारान मजत करपाक जाय, बार्जवाले मागतात. Barge industry is now, see, people have stopped barges right now. We are expecting that mining should start as early as possible. But we have not started repairs of the barges. That is because there is no money left. So therefore, what our request to the government is that kindly see to it that the money is made available through Economic Development Corporation of Goa or other financial institutions or direct funding so that these barges revive. Otherwise, जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जातले 6 म्हयन्या उपरांत तेन्ना 20 मिलियन टन एक्सपोर्ट जातलो पण आमच्या 100 बाजीज जाय ते बाजीज आसपाना. आतां एक टॅकान प्रत्येक दिसाक प्रत्येक म्हयन्याक कोण ना कोण तरी बाज स्क्रॅप करीत आसा अँड दिस इज वेस्ट ऑफ नॅशनल वेल्थ. इफ यू वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू बाज इट इज गोइंग टू कॉस्ट 8 crores. Now these barges with 1 crore and odd or 1.5 crore or 2 crores you are going to repair this barges. CGT SME scheme is there with the government, but banks have to make sure that these loans are given. Government should prod the banks that you come on give this money as per the CGT SME scheme. So we are also making efforts to see that our barge owners get loans and make sure that we survive this industry. Mistake of the Honorable Chief Minister statement, but it is not an easy pathway. Now every ton of ore exported is transported by barges. Today in the private hands there are only 23 operating barges. If you want to export 20 million tons, you require a minimum of 100 barges, and that also assuming there's no overlapping of ships. If 10 ships come together, you are going to require, just to transport that 5 lakh tons, you are going to require almost 100 barges. Nothing works, with clockwork precision. And unless barges are repaired, like as we said, we require financial assistance to repair the barges. EDC or some other district, given support by the government, we can definitely give our barges as collateral because our barges have got a market value when repaired. मायनिंग बंद जाल्ल्यान राज्याच्या अर्थव्यवस्थेक बरोच मार बसला. बारीक सारीक धंदेय बंद जाल्यात. मायनिंग बेगिना सुरू जाले जाल्यार लोकांक व्हडलो आदार जातलो, वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगले. सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू आणि आज स्टेटाक पासून खूब मार बसला. आज थोड्यो खुबश्यो योजना मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन नाशिल्ल्यो पण बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रेव्हेन्यू नाल्यार कमी रेव्हेन्यू आशिल्ल्या कारणान इट वॉज केप्ट ऑन होल्ड. सो इफ दीस स्टार्ट्स हातून कितें जातलें की लोक जे आमचे डिपेंडंट आसा इट इज नॉट ओन्ली बार्ज ओनराचेर तांचे वर्कर आसता, पेट्रोल पंप ताचेर चलता, ताचेर च्याचे टपरी चलता. आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केला की इमिडिएटली सेंटराक सांगून कशेंय करून मायनिंग रिझम्पशन जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर गोवाज इकॉनॉमी. आणि ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळो समाज म्हणजे धाकटो समाज पसून जो आज त्रासान आसा ताका नोकरी ना नाजाल्यार ताजे कितें धंदो आशिल्लो बारीक, एक टायरवालो आसा, कोडी आसा, सगळें एवरीथींग इट वॉज अ बिग सर्कल. आणि मायनिंग रिझम्पशन केल्यार हे सगळे सर्कल परते एक्टिवेट जातले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. दक्षिण आफ्रिकेच्या नव्या T20 लिगांतले सगळे 6 पंगड फ्रँचायझीचे धनी विकते घेवपाचे आसात. IPLचे संवसारीक पावल वेगान फुडें पडटा. त्याचे उक्तावण 2023 जानेवारी जावपाचें आसा. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनौ सुपर जायंट्स, सनरायझर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स कंपनीच्या एका धनयान ह्या फ्रँचायझी खातीर यशस्वी बोली लायल्या. ही लीग क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका चलयतली. कागदपत्रां पुराय जातकच नवे धनी ताचे प्रतिनिधित्व करतले. त्या शारांची औपचारीक घोषणा जावपाची आसा. दक्षिण आफ्रिकेचो आदलो कॅप्टन ग्रीम स्मिथ हो T20 लिगाचो एकोडो मुखेली म्हूण मंडळान जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज सकाळी फुडें वत पडलें. हवामानय सुकें आसलें. अशें आसलें तरी सांजे कांय वाठारांनी पावस झडटलो. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. राज्याच्या 13 वाठारांनी काल हलकोसो पावस पडलो. पेडणे, फोंड्या, केपें वाठारांत सगळ्यांत चड म्हणजे 2 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. आयज आनी फाल्यां व्हडली ल्हारां उसळूं येतात. नुस्तेकारांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. टॅक्स प्लेट आयज पावसाचो थोडो भोव शिवर. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेकारांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. 20 आनी 21 तारखेक व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.